नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू, घोळटे पंगड। सर्वेलन्स टीम स्थापन, पैशाच्या व्यवहाराचेर राजकीय पक्षाचेर नदर। कलंगूट खरेच दुसरे थायलंड जावपाच्या वाटेर आसा, पळयात गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। सरकारी कर्मचाऱ्यांक कार्यालयात वचून हेल्मेटान बडयलो, घडणूक मडगांवची। मारप्या आड पुलिशेन कागाळ नोंद। धारगळे पेट्रोल पंपाचेर खोट्यो नोटी दिवन कार चलोवप्यान काडली पळ। हे प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरात जाले कैद। पेडणे पुलीस स्टेशनात कागाळ करतले नोंद। रुमडामळ दवरलेच्या थळाव्यांचो पंचायतीचेर मोर्चा। बेकायदेशीर बांदकामां आनी कम्युनिदाद जाग्यांनी जाल्ल्या अतिक्रमणा वयल्यान थळावे फ्युरियोज। गोंयान दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी जाय तसा वाड। 70 उस्त्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवप्याक आगताक मरण। आता पळयात खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आचारसंहिता लागू जाल्या। हाका लागून ह्यान फुडें राजकीय पक्षाच्या सगळ्या व्यवहारांचेर वेंचणूक आयोगाचे लक्ष आसतले। या काळात जर खंयचो गैरप्रकार घडलो जाल्यार नागरिकांनी ते यंत्रणेक कळीत करचे, अशें आवाहन उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान सोमारा पत्रकार परिशद घेवन केला। हे शिवाय गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कशा पद्दतीन तयारी चल्ल्या ताची माहिती तांणी ह्या परिशदेच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांक दिल्या। Since Election Commission is also focusing on making on 4 F's which ECI had said in its press release, curbing money power, muscle power, and reporting on MCC violations and preventing misinformation. So our teams are also active, and we have stationed 23 flag squads in the field, and 16 static surveillance teams are stationed in the district. With respect to any bribery or inducement, we are appealing that any such attempts to give cash or freebies to the voter will be liable for penal action under section 171B and 171C of APC. Further, we had a meeting with all the banks in South Goa district, and we have directed them to report any suspicious transactions in the district and give daily reports for the same. Also, I would like to appeal to the general public and business people to refrain from carrying cash above 50,000. And if at all they are carrying, they should carry proper documentation. Otherwise, the money will be subjected to seizure, and then they'll have to come and prove that the money is with proper documentation. Further, I'd like to appeal to all voters to follow fair and ethical voting process and come in maximum number and vote for election on 7th of May. And even now, those who have not gotten voter card, they can still apply. They can still make the Form 6, and we will still process their forms and give them voter ID cards. So the mother roll is already prepared. So whatever new forms which are coming, we will put in the supplement roll, and they will also be made available for voting. ब्रह्मेशानंद स्वामीन कलंगूट एका रस्त्यार गेल्ले कडेन आपल्याक थायलंडाक पाविल्ले सारखे दिसले अशें विधान केल्या उपरांत कलंगूट कितें चल्ला हाचेर उलट सुलट चर्चा सुरू जाल्या। कलंगूट सद्याक कितें चल्ला ताका थायलंड म्हणपाची पाळी कित्याक आयल्या हाची माहिती दिवपी पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। कलंगूट म्हणटकूच गोंयकारांच्या नदरे मुखार येता तो कोळंगूटचो दर्या आणि सैमान नटिल्लो कलंगूट गांव। मात जे आमकां दिसता ते कलंगूट गोंयान येवपी पर्यटकांक आतां दिसना। हे चित्र आतां बदल्ला। कलंगूट बदल्ला। मसाज पार्लरांनी, स्पा वेलनेस सेंटरांनी खचाखच भरला। दर्याची गाज कुशीकूच उरली, आतां हांगा डान्स, धिंगाणो आनी शिंदळकीन पाय दवरला। हायकोर्टाच्या निर्णया उपरांत हांगसरली वादग्रस्त डान्स बार्रां बंद जाली, पूण शिंदळकीचो वेवहार आता मसाज पार्लराच्या रुपान सुरूच आसा असो लोकांचो आरोप आसा।
फाटल्या कांय म्हयन्यांत कायदेशीर आणि बेकायदेशीर 101 मसाज पार्लर्स कलंगुटेन सुरू जाल्यात असो आरोप थळावे करतात. कलंगूट एक इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन जाला, वर्ल्ड फेमस जाला आणि जेन्ना खंयचेय डेस्टिनेशन वर्ल्ड फेमस जाता तेन्ना ताजे बरोबर बऱ्यो वायट गोश्टी येता. आतां कलंगूट बऱ्यो वायट गोश्टी खूब आयल्या. आतां अशें लोक म्हणपाक लागल्या की कलंगूट एक दुसरें थायलंड जावपाक लागला आनी जेन्ना कोणी थायलंड म्हणटा तेन्ना थायलंड म्हणटकीर दोळ्या मुखार येता तो सेक्स टुरिजम. खरेंच कलंगूट थायलंड जावपाक लागला आनी हांगा खरेंच सेक्स टुरिजम वाडपाक लागला आनी प्रोस्टिट्यूशन खूब वाडटा काय ना हो सद्या गोंयकारांनी फुडें आमी हाडपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून आमी स्पेशल रिपोर्ट घेवन आयला आनी आमी आयज कलंगूट आयल्या पळोवपा खातीर की कलंगूटची परिस्थिती कितें आसा आनी हांगा रस्त्यांचेर जे सगळे कडेन चलता ते ओपनली प्रोस्टिट्यूशन चलता काय ना. सो आतां आमी भोंवया कलंगूटाक आनी पळोवया की कशी परिस्थिती आसा कळंगुटे आनी हांगा खंयच्याय परिस्थितीन थायलंडा कडेन कितें साम्य आसा काय ना ते आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. थळावो जागरूक नागरीक कुंदन केरकर हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना कलंगूटच्या विस्फोटक परिस्थितीचेर उजवाड घालो. आमी पेटिशन घातलेलें डिसेंबरान एक्शन जाली तेजेर. डिसेंबरान एक्शन जावन 11 तेन्ना सो कॉल्ड डॅन्स बारां ती सील जाल्ली अंडर हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर. गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान हें केल्लें सील केल्ली ती विथ द हेल्प ऑफ डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळे. सो ती 11 सील जाली. मागीर तेच्या उपरांत आनी एक फुडें आहलें नोटरीयस तितूंतलें 13तलें तें मागीर आपूण तेंच्यांनी बोन केलें आनी कितें डेमोलिश बीन थोडें कितें केलां आनी एक उरलां कित्याक ताका गोवा हेची पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची हें आहा म्हण आजून आतां मेन पेटिशन आजून येवंक ना. एकदां येयल्लें तें. सो आतां हें चालू आहा कितें कोणाचे एकलो MCA फायल करता. सो हें चालू आहा पूण सद्या तरी डॅन्स बार सो कॉल्ड बंद आहा. पूण आमी आयकलां आतां सद्या आनीक 2 जाणांक लायसनां मेवल्या म्हणून म्हणजे 2 चालू जाल्या म्हणून आयकलां. आतां लायसनां कितें दिल्या तें आमकां खबर ना. तें आतां पंचायतीक विचारचें पडटलें. पंचायत म्हणटा की आमी सगळी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतात आपुणूच हें करता तरी आसतना ही लायसन्स कशें मेळटा तांकां. हांव म्हणिना कितें पंचायत स्ट्रिक्ट एक्शन घेना. पंचायत स्ट्रिक्ट एक्शन घेता सर्टन थिंग्साचेर. पूण सर्टन थिंग्स आसता न्हू ज्यो गोश्टी पळय आपणाक खबर आसता न्हू आसतना मुद्दम जाणा आसतना तांकां लायसनां दिवप. फॉर एग्जाम्पल सलूनाक म्हणून लायसनां थोडे घेतात. मसाज पार्लर चलयतात. आनीक कोण कसले वेलनस सेंटराक म्हणून हें घेता मसाज पार्लर चलयता. सो तें सारकें न्हू. आनी जेन्ना पंचायतीक खबर आहा न्हू की ह्या मसाज सेंटरांनी कितें चलता पळय तें कशें इलिगलिटीज करता आनी कशें ट्युरिस्टांक सोंतायता पळय तें. सो तेन्ना ती लायसनां बंद जावंक जाय न्हू. सो ती लायसनां बंद जावची म्हणून ती लायसनां वाडोवंक लागल्या. ताका लागून कलंगूटान खूब आनीक आमी सोद मारले आतां ही डॅन्स बारां बंद जाली जाल्यार घाण काबार जातली म्हणून. पूण डॅन्स बारां बंद जावनूय आजुनूय चालू आहा हें कित्याक मसाज पार्लरांक लागून आनीक सुबेज वाडोवंक लागला. सो ह्या मसाज पार्लरांनी प्रोस्टिट्यूशन जाता बाकीच्यो गोश्टी घडटा जातात न्हू. आमकां कितले कस्टमर मेवतात. कस्टमर डायरेक्ट सांगता आमको लेके गया वो ये सर्वीस देगा वो सर्वीस देगा म्हणून सांगता म्हणटा. भितून गेले उपरांत मागीर म्हणटा ते बाउन्सर येता म्हणटा आमकां मारता म्हणटा पयशे घेता आनी धांवडून घालता म्हणटा 20,000 ती सेम जे डॅन्स बार सो कॉल्ड डॅन्स बारांनी चलताले पळय सेम थिंग थंयसर मसाज पार्लरांनी चलता. आनी मसाज पार्लरां ती कमी जावची म्हणून आनी वाडोवंक लागल्या. आतां हांव न्हू कोणाच्या आशिर्वादान वाडटा पळय ती पूण सुबेज जाल्या ती. आतां तें आमच्या कलंगूटाक अजूनय सेफ ना आमी कलंगूट. कारवाय केल्या उपरांत कलंगूटातली कांय मसाज पार्लरां बंद केली खरी मात थंय नवे स्पा मसाज पार्लर आनी डान्स बारांक अजूनय परवाने मेळटात. पंचायतीचे ह्या सगळ्याचे लक्ष आसा काय ना हे कळपूय कुस्तार. मात हे सगळे कोणाच्या तरी आशिर्वादान चल्ला हे मात उघड सत्य आसा. कलंगूट म्हणजे थायलंड जावपाक लागला अशे तरेचे वेगवेगळे आरोप जाताले. ते पळोवपा खातीर आमी आतां घुंवन पळयलें. कांय लोकल लोकांक मेळ्ळे आनी आमकां अशें दिसता की हांगा अजून कांय प्रमाणान ह्यो गोश्टी चालू आसा. कारण आमी जे भोंवताले आनी खास करून हांगा भरपूर अशी स्पा आनी मसाज पार्लर आसा. आनी ज्या मसाज पार्लरांच्या भायर हांगा खूब टावर्स अजून दिश्टी पडटा. सो हो टावर्सांचो जो मॅनेज आसा आनी जे ताजे अगेन्स्ट पंचायतीन जी मोहीम बांदल्या गांवचे लोकूय कंटाळ्या ह्या गोश्टीक ते अजून पर्यंत क्लियर जावना. फक्त फाटीं हायकोर्टान जी ऑर्डर दिली आनी जी डान्स बार बंद जाली 10-12 डान्स बार बंद जाली. पूण वेगळ्या फॉर्मान भितर हे प्रकार आतां सुरू जाले अशें म्हणटात. कारण ही जी स्पाज आनी मसाज पार्लर आसा ते थंय अशे तरेच्यो कामां चलता असो आरोप लोकल लोक करता. सो हे केन्ना बंद जातलें अशें
कलंगूटचे लोक विचारता, कारण लोक कंटाळ्या आनी कलंगूटाक बरें नांव येवचें आनी कलंगूटचें नांव जी जाता बदनाम जाता तें बंद जावचें अशे तरेचो तांचो हावेस आसा. आनी तांकां दिसता की सगळे ऑथॉरिटीज खास करून पंचायत, पोलीस आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी येवन एक मोहीम राबोवची आनी कलंगूट कंप्लिटली गैर ताचे पासून मुक्त करचें आनी खास करून जे प्रॉस्टिट्यूशन आनी बाकीच्यो गोश्टी आसा आनी ताचेर तांकां एक आतां थायलंड जावपाक आनी थायलंडचो एक ठपको तांचेर बसपाक लागला तो कायमचो काडून उडोवचो अशें कलंगूटकारांची मत आसा. हांव निलेश नायक, गोमंतक टीव्ही खातीर कलंगूट साकून. मडगांवां लँड अँड सर्वे कार्यालयाच्या एका कर्मचाऱ्याक हेल्मेटान मारून थंयच्यान पळ काडपाची घडणूक सोमारा घडल्या. ह्या घडणुकेक लागून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेविशीं प्रश्न उप्रासला. मजगतीं हेल्मेट मारिल्ल्या मनशा आड फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या. मडगांवां माथानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्सात दुसऱ्या माळ्याचेर लँड अँड सर्वे कार्यालय आसा. ह्या कार्यालयात सोमारा एका मनशान येवन थंयच्या एका कर्मचाऱ्याक बेशुद्ध जायसर मारलो. उपरांत ताणें ह्या कचेरेंतल्यान हेल्मेट घालून पळूय काडलो. बेशुद्ध जाल्लो मनीस सर्वेयर. उपरांत ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. दिसा उजवाडा घडिल्ल्या ह्या घडणुकीक लागून ह्या कचेरींतल्या कर्मचाऱ्यांनी भिरांत व्यक्त केला. तशेंच आमच्या सुरक्षेचे कितें असोय प्रश्न हे कर्मचारी करतात. माथानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्सात हेर कार्यालयां लेगीत आसात. तशेंच बिल्डिंगेच्या भायर सुरक्षा रक्षकूय आसा. मात इतके आसूनय ही घडणूक घडिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न थंय उप्रासला. We don't know that person who is he, and he talking discussion with the head surveyor. And when we were talking to the discussion with the head surveyor, he did not refer any which file or whatever it is. And immediately these things happened when I was sitting in the cabin, and this was the office side. As I told my staff, they sitting outside. Then he was the head was asking the reference file number. He did not provide a number, but he was saying that my file is done late. Why late? That could have been inquired. But immediately the aggression mood started, and they had a fight between each other. And one fellow of our office got injured. The rest got injured. Now he is now taken for a medical care. Our superintendent is going to file a case before the police. Police are also approaching. And bike. There is a bike in the area of the car parking of that person, which has been seen there. Now police has to take some action on this. माथानी साल्ढाणाच्या सेकंड फ्लोरार आशिल्ल्या लँड अँड सर्वे डिपार्टमेंटांत आज एक शॉकात घडणूक घडली. हांगा एक मनीस आयलो जाणें हांगच्या एक स्टाफाक हेल्मेटान मारलो आनी तो स्टाफ जो आसा जो मार पडलो ताका धुकलून ताणें जमनीर उडयलो आनी तो बेशूद जालो. आनी ताजे नंतर हो दादलो हांगच्यान धांवून गेलो हेल्मेट घालून. ताका कोणूच धरपाक शकल ना. आतां हांगचे स्टाफ म्हणटात अशें जर आमचेर एटॅक जावपाक लागलो जाल्यार आमची सेक्युरिटी कितें? हांगा सुरक्षा रक्षक गेटीर आसात, पूण हांगा वयर म्हणटा ते फ्लोराचेर कोण उरनात आनी ताका ते म्हणटात क्वेश्चन करतात की आमची सेक्युरिटी कशी? जर अशें मार पडपाक लागलो जाल्यार कितें जातलें? सद्याक कळटा त्या म्हायती प्रमाणे हांगचे जो डिपार्टमेंटाचो हेड आसा लँड अँड सर्वे ताणें फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्ली आसा आनी जो स्टाफ जो बेशूद जाल्लो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुंभवलकानेकार. आयतारा रातच्या वेळार धारगळे पेट्रोल पंपाचेर खोट्यो नोट दिवन फटवणूक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धारगळेच्या पेट्रोल पंपाचेर एका कार चलोवप्यान 2000चे पेट्रोल घालें आनी 500 रुपयाच्यो 4 खोट्यो नोटी दिल्यो. ते नोटींचेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या जाग्यार भारतीय बचोंकी बँक अशें बरयल्लें आसा. हे पुराय प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला. पेडणे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. सीसीटीव्ही कॅमेरा वरवीं तांचो सोद घेवप सुरू आसा. रुमडामळ दवरले बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान थळाव्यांनी पंचायतीक घेराव घालो. फाटले कितलेशेच फावट हो विशय ग्रामसभेत मांडलो, मात कोणे कानार मनार घेतले ना अशें थळावे सांगतात. गांवचो सरपंच आनी पंचायत मंडळ अशा बेजबाबदार गजालींक प्रोत्साहन दितात असो आरोप थळाव्यांनी केला.
त्यांची प्रॉपर्टी नाही तर बाप कोण येतं ती गव्हर्नमेंट हाऊसिंग आता ऑफिस पणजे हाती रेडर पडटा ट्रान्सफर झाले आता पणजे ऑफिस गव्हर्नमेंट झाले आमकां ते 2 घरां इलिगल बांदतात आहे कळ्ळें न्हू आपल्या प्रॉपर्टी सोडून कोमुदात लँडीन गेल्यात कळ्ळें न्हू आमी तो 2 फाटी ग्रामसभान मांडलो ग्रामसभान दुसरे ग्रामसभाक तेंच्यांनी स्टॉप नोटीस काडलो कळ्ळें न्हू थंय पयले प्रॅक्टिकली काम चालू आहा थंय कळ्ळें न्हू आनी हमास टनल स्पेशली हमास टनल बांदला ते टनल कसले कितें करपाक गो वचपाक हेंच्या म्हाका इंटेन्शन म्हाका बरें लागना हेंकां कळ्ळें न्हू तेका लागून ते हमास टनल कितें आसा पळय बेगींतले बेगीन ते हे करपा जाय क्लोज करपा जाय आनी आमी कशें बांदता पळय सादेपणान तशें बांदपाचें आनी कमुलदाद कितें आसा पळय तेंकां ते सारकें परफेक्ट पंचायतीन पळोवन घेवपाचें कळ्ळें न्हू इतलें आमचें म्हणजे गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा 70 उस्त्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दीपक रामा गांवकर हाका आत्ताक मरण आयलें मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धाव्या सावन उस्त्या वतना दुचाकी वयल्या नियंत्रण सुटून लायटीच्या खांब्यार बसली मात उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन दोतोरांनी ताका मृत्यू घोशीत केलो दिसान दीस गोंयांत अपघाताचें प्रमाण इतलें वाडलां की कितलेशे जाणांच्या अपघातान मृत्यू जायत आसा आयज उस्ते 70 हांगासर एका स्वयं अपघातान एकट्याचो मृत्यू जाल्लो आसा ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की आज उस्ते 70 हांगासर दनपारां 1 वराचेर दीपक रामा गांवकर ह्यो उस्ते 70 हांगासर रावपी ह्यो धाव्यातून उस्ते वयतालो तेन्ना तेजो मोटरसायकलीवर ताबो सुटलो आनी सायडीक आसलेल्या लायटीच्या खांब्यार तेजी जोरदार धडक बसली आनी ह्या वेळार तो पडलो तेजे मागीर वाळपे 108 तेका वाळपे हॉस्पिटलांत हाडले ह्या वेळार डॉक्टरान तेका मृत्यू घोशीत केलेले आसा सद्या तेजी बॉडी वाळपे हॉस्पिटलांत आसा आनी आतां बेगीनच तेजी बॉडी उत्तरीय तपासणी खातीर बांबोळे हांगासर व्हरतले वाळपेच्यान गोमुदक टीव्ही खातीर सपना सामंत ईव्हीएम मशिनाच्या वापराचेर आमकां विश्वास ना तेन्ना ईव्हीएम मशिनाच्या जाग्यार वेंचणुकेत बॅलेट पेपराचो वापर जावचो म्हणून गोवा एगस्ट ईव्हीएमान मागला आमी जे मत दितात कोणाक पडटा हे जाणा जावन घेवपाचो आमकां पुराय अधिकार आसा अशें तांचें म्हणणें व्हीव्हीपॅटाचेर ट्रान्सपरन्सीचे आसपाक जाय थंयसर फुडलो ग्लास जो आसा पळय ट्रान्सपरंट नासलेल्या कारणान भितर कितें चलता तें कोणाक खबर नासता दुसरी गजाल म्हणटा ती काही वाठारांनी काही कॉन्स्टिट्युन्सी 1,81,000 ही कॉन्स्टिट्युन्सी आसा 1,81,000 वोटर्स जे आसा 1,81,000 वोटर्स टोटल असलेले पूण ईव्हीएमाचे नंतर 1,91,000 कास्टिंग टोटल काउंटिंग जाल्ले आसा सो हे कशे भशेन जातात वेरियस डॉक्युमेंटेशन घेवन हांवें सुप्रीम कोर्टान आमचो मॅटर पावलो आसा सो आमकां एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आनी एक आशा आसा सुप्रीम कोर्टा कडल्यान की ही रायट जस्टीस दिवन आमकां डेमोक्रेसी सेव्ह करतले अशें म्हणून हांवें आशा बाळगिता अजून पर्यंत म्हाका दिसता 3-2.5 वरां आमकां उरलेली आसात आनी ह्या 2.5 वरांनी खऱ्यांनीच आमी एक आशा दवरली आसा सुप्रीम कोर्टा कडेन की आमकां पूर्ण जनतेक जस्टीस मेळटले म्हणून पूण आमी कालांतरान पळयलें की बाबा जे तरेन सुप्रीम कोर्टान वर्डीक दिलें की बाबा तुमी व्हीव्हीपॅट लायात 2017 आख्ख्या गोंया भितर व्हीव्हीपॅट लायली आनी ती व्हीव्हीपॅट 1632 जी पळय बुथां आसात अक्रॉस गोवा थंय ती लायिल्ली पूण थंय जातालें कितें की व्हीव्हीपॅट जी पळय ताची स्लीप ती आहा ती जवळ 14 सेकंड उरताली आनी ताच्या नंतर ती सारकी म्हणजे ट्रान्सपरंट दिसताली ती आनी ताच्या नंतर ती कट जावन ती पडटाली पूण आतां अशें आयकूंक आयलां की ती व्हीव्हीपॅट जी पळय आसा ती काळ्या ग्लासान कितें काय म्हळ्यार ती दवरल्या आनी ताची लायट पेट्टा आनी ती रिफ्लेक्ट जाता आनी ती पडटा आनी फक्त 7 मिनटांचो 7 सेकंडाचो टायम दवरला तर आमकां दिसता की खंय तरी हे व्हीव्हीपॅटाचेर हेराफेरी परतून जावपाक शकता आनीक आमकां परत जे पळय वोटर आसात तांकां खरोखर दिसता की आमचे वोट जे पळय आसा ते सारके आमकां दिसचे की बाबा आमचे वोट जे पळय खंयच्या पक्षाक जावं खंयच्या सिंबॉलाक जे मारला पळय पूण कितें आसा ईव्हीएमाचेर तो प्रसंग येता पणजे सध्या स्मार्ट सिटीचें काम नेटान चालू आसा हे काम बेगीन पुराय करपाच्या बोवाळात कांय कडेन उदकाच्यो पायपलायनी फोडपाचे प्रकार चालू आसात मदीं मदीं फुटपी ह्या पायपलायनीक लागून पणजेकारांक बरोच त्रास जाता फाटले 8 दीस जाले पणजे महालक्ष्मी देवळा लागसांतल्या घरांक उदक ना हे विशीं लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्यांत वचून जाप विचारली तेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम बेगीन आटपान धाडपाच्या बोवाळात खंय तरी पायपलायन फुटल्या आसूये अशें अधिकाऱ्यांनी लोकांक सांगलें
ह्या म्हयन्याभराक आतां दुसऱ्या फावट हांव सफर करतां. ही सगळ्या लायनीक जी घरां आसात म्हणजे ओपोजीट मुष्टिफंड हायस्कूल ती सगळी लेन जी आसा तातूंत आशिल्ल्या सगळ्या घरांक उदक ना. एकदां हांगाचोच ह्याच लायनीचो आमच्या ते खड्डो मारता आसतना पायप फुटिल्लो म्हणटून तें व्हांवतालें उदक ताज्या मुळे हें बंद जालें. आनी मागीर लक्षांत आयलें 2 दीस आयलें उदक आनी मागीर परत उदक बंद जालें. तें आनीक 5-6 दीस आयलें ना. ताजें कारण ह्या रोडाच्या पॅरलल रोडाचेर सायडीक आमच्या थंय काम चलतालें आनी थंय तें उदक ताणें बंद केल्लें. तर तें 5-7 दीस आमकां उदकाचो थेंबूय ना. आमी पिवपाक उदक तें वापरता, न्हावपाक वापरता, बाकी सगळ्याक. तर उदक आमकां 7 दीस नाशिल्लें. कंप्लेनी बी दिल्यो आनी आमचो शेजारी प्लोतीन फर्नांडीस म्हणून आसा तो इनिशिएटीव घेता, तो कंप्लेनी दिता सगळ्यांच्यो सिग्नेचर्स बी घेवन. ते दिल्या नंतर मागीर 1-2-3 दिसांनी उदक आयलें. आतां परत आयचो 7वो दीस आमकां उदक ना. आनी आज उदक जें आयलां, काल फेसबुकाचेर एक पोस्ट घालो हांवें आनी आज उदक आयलां तें सकयल फक्त झाडांक घालपा पुरतें सामकें एकदम कमी जोराचें अशें उदक. तें वयर चडना. आमचे टँक जी आसा ती 1st फ्लोअरचेर आसा. तर त्यामुळे आमकां थंय उदक मेळना. उदक हरशीं आमकां फ्लो बरो आसता म्हणजे 2nd फ्लोराचेर आनी एक टँक आसा ती सुद्दां भरता. तर ह्या वेळाचेर त्यो दोनूय सगळ्यो टँक्स आमच्यो रिकाम्यो आनी उदक कांय ना. घरान कितें सांठयल्लें जें आसा तें इल्लें इल्लें करून हें करता. आमी न्हावपाक सुद्दां दुसरे कडेन वता. अशें जाला प्रॉब्लेम आमचो. सोमारा सकाळी रायबंदरा ते दिवार वचपी फेरी बोटीच्या इंजिनाक अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळार धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. कोणाकूच हातूंत जिवीतहानी जावं ना. भाटपाळ काणकोण वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान आयतारा राती कडेन दोगां मदीं झगडे जाल्ले खंय. हातूंत पैंगीणच्या संतोष रेवणकाराक मरण आयलें. पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. उदक चुकता. हांवें ताका पयलो फोटो मारता म्हाका आवयवेल्यान गाळी मारपाक लागलो. बुरशी गाळी मारपाक लागलो. म्हाजे कडेन वॉयस रिकॉर्डिंग ना. हांव येयलो पुलीस स्टेशनार. पुलीस स्टेशनार येयला कंप्लेंट बी बरयली आनी व्हडल्या भावाक मम्मीन कळयलें अशें जालें म्हणून तो येतालो घरा येतालो. वाटेक कंप्लेंट जाल्यार वाटेक तो मेळ्ळो मनीस. कोण मेळ्ळो तो? तो रोहन म्हणटा तो वाटेक मेळ्ळो ताका. वाटेक मेळ्ळो ताका विचारल्यान तेंची हातापायी जाली. हातापायी जाली. तेणी कितें तरी ताका धुकलून उडयलो मारले धरल्यान तो पडलो आनी म्हाजो भाव आज सोंपलो. तूं आशिल्लो तेन्ना हातापायी? तेन्ना हांव आसलेलो. तेन्ना धुकलून उडयलें ताका? ताका तेणी धुकलून उडयला आनी ताका लागून तो पडला आनी तेजी तकली आपटली आनी तो रस्त्यार पडलो. तुजो भाव? आनी तो पळोवन गेलो. पळलो तो गाडी आपली. तुज्या भावाचें नांव कितें? म्हाज्या भावाचें नांव संतोष रेवणकर. तो आतां एक्सपायर्ड जाला? तो एक्सपायर जाला. पूण तेंचे हातापायी जाले दोग जाणांची? हातापायी जाल्ले तेंचे. तुवें प्रयत्न केलो एकमेकांक सोडून घेवपाक? सोडपाचो खूब प्रयत्न केलो. मागीर तो मनीस येयलो. हांव टर्न करता सोडयलो एका म्हाका धुकल्लो. थोडलो भाव पडलो तेवटेन आनी तो पळलो. आतां तो रोहन म्हणटा तो एडमीट आहा? खंय आतां खबर ना. हांगा हॉस्पिटलांत हाडलो. ताका कितें मेडिकल ट्रिटमेंट जाल्यार मागीर ताका खंय व्हेला म्हाका कांय खबर ना. आमी आज आसात भाटपाळ काणकोण हांगा एक इन्सिडंट घडला आनी ह्या इन्सिडंटा भितर 2 जाणां मदीं एक फायट घडला आनी ती इंटरनल रायवलिटी आशिल्ल्या कारणान एक जो संतोष रिवणकर हेका मरण येयला. आमी पळयतात ही गाडी जावन आसा. ही जी गाडी आसा पडलेली तो संतोष रिवणकराचो भाव जो आशिल्लो सचिन रिवणकर तेणें आमकां अशी म्हायती दिल्या की ही गाडी आसा रोहन नायक हेजी आसा आनी तो आपणाल्या भावा बरोबर झगडलेलो. दुसरी गाडी आमी पळयता ही आसा ही गाडी जावन आसा ही डिओ जावन आसा जो जेका मरण येयला संतोष रिवणकर हेजी गाडी आसा. म्हायती अशी मेळ्ळी की हे दोगांय मदीं झटपट जाली आनी ह्या झटपटी भितर संतोशानय हेचेर रोहनाचेर एटॅक केलो आनी रोहनानय संतोशार एटॅक केलो. तेन्ना रोहनान संतोशा दुखून उडयलो असो गळो धरून अशें सचिन म्हणटा. तेन्ना संतोष रिवणकर हेका मरण येयलें. पार्श्वभूमी पळयत जाल्यार जो लोकल पंच आसा पंचायतीचो जो पंच आसा जो सतीश पैंगीणकर हेणें आमकां सांगलें की एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलतालें पैंगीण
आणि ते इलिगल कन्स्ट्रक्शना वयल्यान जो मयत जो आसा रिवणकर तेणी कंप्लेन दिल्ली त्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आणि त्याचो जो फ्रेंड आसा हो जो रोहन आसा अशी आमकां पार्श्वभूमी मेळटा ह्या हेजी आणि ते तितूंतल्यान हो जो प्रकार आसा तो ओवरऑल घडला जेन्ना काणकोण पुलीस ह्या टोटल घटनेचो पूर्ण तपास करता. फाटल्या 4 दिसांपासून गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आयकर विभागाच्या छाप्यांत कोट्यांनी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता, भांगराच्यो वस्ती आनी हेर दस्तावेज सापडला खंय. सुमार 5 कंपन्यांचेर आयकर विभागान धाड घाल्ली. बाणावलेच्या जुरी व्हाईट सँड्स ग्रुपाच्या रिसॉर्टा वयल्या छाप्यान 6.82 कोटी रुपया सापडले, जाल्यार थिएच्या झिनो फार्मा वयल्या छाप्यान 1.50 कोटी रुपया सापडल्यात. लोकसभा वेंचणूक जावपाचें आनी ह्याचेच फाटभुंयेर फाटले 4 दीस जाले आयकर विभाग छापे मारीत आसा आनी हे छापे पूर्ण गोंयभर छापे चालू आसा. म्हणजे पणजी, तालिगांव, वेर्णा, दोनापावल, वार्का, थिवे, दिवाडे आनी करंजळे हांगासर छापे घातलेले आसा. जवळपास 5 कंपनीचे हे छापे पडल्या आणि हातूंतसून कोट्यावधीची कॅश, भांगरां, डॉक्युमेंट्स हे गावलेले आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार सध्या 2 कंपनीचे छापे जे कंप्लीट जाल्ले आसा. तातूंतले एक म्हणल्यार बाणावले हांगासर जुरी व्हाईट सँड्स ग्रुप हे रिसॉर्ट आसा आणि हेतूनसून जवळपास 6.82 कोटी म्हटल्यार जवळपास 7 कोटी रुपया, 7 कोटी कॅश आयकर विभागाच्या छाप्यान मेळ्ळेले आसा. तशेंच थिवे हांगासर ते झिनो फार्मा आसा हेतून 1.5 कोटी कॅश गावलेले आसा आणि काय डॉक्युमेंट्स त्यांची गावलेले आसा. एक छापे जे जाले फाटले 4 दीस आयकर विभाग छापे मारीत आसा आणि ह्या वेगवेगळ्या भागाचे ते छापे मारल्या. हेतूनसून अजूनही काय कॅश, भांगरा किंवा डॉक्युमेंट्स फुडें येवपाची शक्यता आसा. सध्या 2 कंपनीचे छापे कंप्लीट जाल्ले आसा आणि ह्या 2 कंपनीच्या छाप्यांनी जर पयली कॅश मेळटा जवळपास 8.5 दोनूय कंपन्यांचे मेळून 8.5-9 कोटींची कॅश ही आमकां मेळ्ळी दिश्टी पडटा ह्या आयकर छाप्यात. गोमंतक विनायक सामंत, पणजी. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया.